काल म्हाका दिसता तुमी सकाळी आमची प्रेस कॉन्फरन्स पळयल्या असेल, म्हजे बरोबर समिल्यो आशिल्लो. सकाळ फुडें काँग्रेस पक्षातर्फे आमी जेन्ना आमकां ही नॉलेज आयली पळय रातची की अशा प्रकारे हो जो अर्बनायझेशन जो आसा, अर्बन विलेजीस 56 डिक्लेअर करपाचो जो प्रयत्न सरकारान चलयला सायलंटली विदाउट एनीबडीज नॉलेज, ते आमकां कळ्ळें. ताचे कळ्ळे उपरांत आमी जेन्ना काँग्रेस पक्षातर्फे काल प्रेस कॉन्फरन्स सकाळी घेतली तेन्ना गोंयभर उजो पेटलो. आणि म्हाका दिसता आफ्टर दॅट लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पॉलिटिशियन्स एज वेल एज अक्रॉस स्पेक्ट्रम गोंयकारांनी आवाज केलो की हे अर्बनायझेशन जे करपाचो घात हे घाला गव्हर्मेंटान 2020 नोटिफिकेशन रिवायव करपाचो जो प्रयत्न चलयलो सायलंटली विदाउट एनीबडीज नॉलेज थ्रू द पंचायत्स अँड आस्किंग फॉर कमेंट्स, तो आज सरकारान अंडर प्रेशर येवन सरकारान आज तो फाटी घेतला निर्णय. पण वी आर स्टील कॉशियस, कारण जो 2020चो जो नोटिफिकेशन आसा विच वॉज सॉट टू बी रिव्ह्यूड ऑन रिवायव्ड, ते म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी आज सरकार इलेक्शन लागीं पावला म्हणून खंय ना खंय तरी हे ओगी बसला आणि हे फाटी घेतला अशें आमकां दिसता. तेन्ना हाजेर क्लियर कट जो स्टेटमेंट आसा तो येवंक जाय मिनिस्टराचो, रेव्हेन्यू मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर शूड व्हेरी क्लियरली से की हे जे आमी करपाचो प्रयत्न सुरू केल्लो हो परत जावचो ना आणि हे कंटिन्यू उरचें ना. कारण आमी तुवें जशें विचारलें म्हाका, आज मायकल लोबोचो कालचो आमी स्टेटमेंटूय पळयला, आयज काय काल म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना, बट what exactly I said yesterday was that अर्बनायझेशन जे करप तातूंत भितर अल्टिमेटली पॉलिटिशियनाचो फायदो आणि जे थंय डेव्हलपमेंट आसा ताचोच फायदो आसा. आणि दिस इज एक्झॅक्टली वॉट मायकल लोबो सेड की अर्बनायझेशन जायत जाल्यार CRZ रुल्स एप्लिकेबिलिटी चेंज जातली, 0 to 200 नो डेव्हलपमेंट जे आसा ते डेव्हलपमेंट करपाक मेळटले. सो होल थिंग ही इज मेड हिज इंटेन्शन्स व्हेरी क्लियर की this law was ultimately sought to be brought in, and 56 villages जे आसा ते अर्बन करपाचो घाट जो घाल्लो that is only to benefit real estate lobby. And Michael Lobo's statements actually fortifies or make it very elaborately तो सांगता की अरे हाजो असो तरेन फायदो जातलो. सो at the end of it his statement clearly says that it is going to help real estate lobby, and he is the face of this government. And when a minister or when an MLA of a government is making such a statement, it was clear. पण आज गोंयच्या लोकांची विक्ट्री आसा. काँग्रेस पक्षातर्फे आमी जेन्ना हो आवाज उठयल्लो, हो आवाज आमी उठयता आसतना एकूच गोष्ट लक्षात दवरून उठयल्लो की गोंयकारांक जागो जावपाक जाय. आमच्या उल्याक लागून काल गोंयकार जागो जालो, त्याच्या खातीर आमी गोंयकारांचे धन्यवाद म्हणटा. कारण आज जर गोंयकार जागो जाता एका उल्याक लागून जाल्यार एक क्लियर कट मेसेज सरकाराक वता की हे आमी अशा तरेचे प्रकार जे घडटा ते जावपाक दिवचे ना. आम्ही सगळे पार्टी एव्हरी टाइम आम्ही पळयला ओल्ड रिवोक झालेले नोटिफिकेशन परत रिवायव केले. इवन मरिना टायमार अशें जालें आनी खुबशे जाग्यार अशें जालें. इज दिस नॉट लिगली अशें करूंक जाता काय? It is not possible to do it, but what they are doing it silently and slyly they are working. Even पंचायत आज चिमला पंचायतीचं हांव आत्तां स्टेटमेंट पळयता की आमी ग्रामसभा घेतली. डायरेक्ट ग्रामसभा तुम्ही घेतिल्ली दुसऱ्या कारणाक लागून, बॉब मारले तेन्ना तुमकां दिसलें की हो विशय घेवंक जाय म्हणून. सो डोंट ट्राय टू कवर अप. These are issues which had to be dealt with. 26 मेचो तो हें आसा कम्युनिकेशन आसा फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ पंचायत इज ऑफ 26 May. It took exactly yesterday we came to know about 30th day about this particular communication. Till then पंचायती सायलेंट असले. 1-2-4 पंचायती खंय जे कोणी विषय घेतलो विरोधान जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे तांणी घेतलो जाल्यार बाकीचे सगळ्यो पंचायती ओगी कित्याक रावल्यो गोंयच्यो? 56 panchayats who had received this communication for inclusion of their village or classification of their village as urban village under Land Development Act. That means it is ultimately was supposed to be done slyly. आणि एवढो हे कमेंट घेवपाचे हांच्या आपल्याच सरपंचा कडल्यान आणि खंय ना खंय तरी हो कायदो पास करून घेवपाचो तांचो घाट घातलो. तो काल फेल जालो. सरकार आज नतमस्तक पडला अशें दिसता म्हाका लोकांकडे. आणि इट इज व्हेरी क्लियर दॅट गव्हर्मेंट विल ट्राय टू डू दिस प्रोबेबली आफ्टर इलेक्शन्स. सो इट इज व्हेरी क्लियर. ऑफकोर्स ते आमी तांकां जावंकूय दिवचे ना, कारण आज परिस्थिती अशी आसा आणि आमकांय हे आसा कॉन्फिडन्स आसा गोंयकारांचेर की ह्या फावट गोंयांत सरकार वेगळो आसतलो, गोंयांत नवो सरकार घडोवन येतलो हाच्या बद्दल आमकां खंयच डावट दिसना. ऑलरेडी एक पंचायत जाले अर्बन विलेज पंचायत म्हणून तालिगांव. सो ताच्या मागीर तेंच्यांनी परत हे केले की एक पंचायत जाली, जर तुमकां दिसता जाल्यार करचें म्हणून. पळय तालिगांव पंचायत कोणाच्या कंट्रोलान आसा ती आमकां खबर आसा. रेव्हेन्यू मिनिस्टर जो आसा ताच्याच कंट्रोलान ही पंचायत आसा.
सरपंचय ताजेच आसा. आय डोंट नो वेदर पीपल वर इन्क्लुडेड इन टेकिंग दिस डिसिजन. आय डोंट थिंक सो. ग्रामसभेकूय विशय येवंक ना, पंचायत बोर्ड एजेंडा मिटींग कित्याकूच तो येवंक ना. सो खंय ना खंय तरी हे मिनिस्टर आपल्या तरेन ह्यो पंचायती मॅनेज करून हे करपाचो घाट घातला तांणी. तालिगांवान खुबशे अशे जागे आसा जे अजूनय मागासलेले आसा, जे फाटल्या सायडीन जे पडटा ते आसा. पण वाय अर्बन स्टेटस फॉर दीस पंचायत ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डेव्हलपमेंट. कारण जेन्ना तूं अर्बन स्टेटस घालो की ताका वेगवेगळे गोष्टी लागू जाता. FIR वाडोवंक मेळो तुका. मागीर CRZ जशें मायकलान सांगलें तशें. अरे काय तो कालांगुटाची परिस्थिती कितें जाल्या पळय तुज्या अंडर. आज कांदोळे कालांगूट पांय घालपाक जागो ना मरे. बागा ज्या जाग्यार सँड्यून आसल्या, ल्हानपणान म्हाका अजून याद जाता. अँड आय विल से इट व्हेरी क्लियरली. माय फादर्स अंकल इज फ्रॉम बागा. आमी थंय एक सँड्यूना वयल्यान स्लायड जावन येताले. थंय स्लायड जावन चलपाक जागो ना. ते खंय हॉटेल आयला, खंय कॉटेजीस आयल्या, कोण कितें आयला. सो दिस इज द स्टेटस ऑफ कलांगूट अँड कांदोलीम टुडे. हे जर तुम्ही पळयत कलांगूट आनी कांदोळेची परिस्थिती पळयत जाल्यार वॉट मोर डेव्हलपमेंट यू वॉन्ट फर्दर. आनीक कितें करपाक जाय तुका. देन ही सेज दॅट इट इज गोइंग टू हेल्प पीपल ऑफ कलांगूट अँड कांदोळे म्हणून. अरे दिस इज नॉट फॉर हेल्पिंग पीपल ऑफ कलांगूट कांदोळे वर गोंयच्या खंयच्याच गांवाच्या लोकांक मदत करपा खातीर हो कायदो ते हाडनाशिल्ले. दिस इज ओनली टू चेंज द स्टेटस ऑफ द विलेजीस. आता चिमलाची परिस्थिती पळय तूं. आज चिमला गार्बेज हँडल करपाक शकना पंचायत. So how, when urban status is granted, you are going to flood the whole communities with new buildings, new urbanization. How are you going to deal with this? So this is something that Goa, the entire Bharatiya Janata Partyचो जो हेतू आसा वो फक्त गोंयकारां विरोधांत आसा. आज गोंयकार जागे जाल्यार आवाज काडटा म्हणून हें बंद जाता. पण imagine if this was passed, we had no way of understanding this until we came to know from one of the पंच मेंबरानूच दिलें आमकां तें की अशें अशें मेळ जाता म्हणून. हें कितें काय चल्लां काय म्हणून. सो खंय ना खंय तरी हें बंद जावपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीन गोंयकारां कडेन जो खेळ चलयला तो बंद जावपाक जाय. गोंयकार जागृत जाता, गोंयकार जागृत आसतले. आनी ज्या ज्या जाग्यार जेन्ना जेन्ना गरज पडटली गोंयकारांक जागे करपाची, ती जबाबदारी आमी एज अ काँग्रेस पक्ष घेतल्या. आमची कंटिन्युअसली आमी एक्टिव्हली हें काम सुरू दवरलां. अर्बनायज करून पळयता पण पेंजीम स्मार्ट सिटी तांकां हँडल करपाक जायना. अरे पणजेम स्मार्ट सिटीची जर परिस्थिती तूं पळयत, आज म्हाका दिसता हांवें एक न्यूज रिपोर्ट पळयल्लो. आज जे ग्राउंड आसा, पणजे नवो स्टेडियम जो हे बांदला, तो म्हणटा ते लोकांच्या पयशांनी बांदिल्लो स्टेडियम म्हणटा ते आज आमी प्रायवेटायज करतले. वॉट इज दिस. यू कांट हँडल. 4 इव्हेंट कमी कर, भुरग्यांक खेळपाक दी. आतां 2 वर्सां जाली तो ग्राउंड रेडी जावन तो खेळपाक ना, भुरग्यांक जागो ना. एक जागो आशिल्लो कारंजले, थंय कारंजले वेर दॅट गार्डन इज देर नियर दोनापावला सरकार आयवांच्या जाग्यार. थंय कुशीक गार्डन आसा, त्याच्या कुशीक व्हरून डेब्री घातले. ते भुरगे खेळटाले. ती वाट रस्त्यावर वचपाची आसली, त्या वाटेर डेब्री घातल्या तुमी. सो हुज डेब्रीज आर दोज. कोणी घातले ते पयलीं कन्फर्म करपाक जाय. वेदर इट इज इमेजिन स्मार्ट सिटी पणजेन घातल्या काय CCPन घातल्या. कारण जागो CCPचो. आनी त्यो डेब्री जाल्यो खंयच्यान कलेक्ट आनी त्यो डेब्री हाडून कोणी उडयल्यो हें पळोवपाक जाय. इट हॅज बिकम अ मॉस्किटो ब्रिडींग ग्राउंड एंटायर. अँड वी जस्ट केम टू नो वेन वी वेंट टू सी दॅट. वी वॉकड अप टू SWMC हॉटेल. थंय मदीं जे पॉंड्स आशिल्ले पळय त्या पोंडांनी आज माती घालून पुरयल्या. हू हॅज डन दीस. सो सम रियल इस्टेट पर्सन इज इन्वॉल्वड इन दीस. मिनिस्टर कॅनॉट सी दीस. लोकल MLA कॅनॉट सी दीस. CCP हॅज नॉट सीन दीस. इज मेन रोड. आज थंयच्यान गव्हर्नर पास जाता, चीफ मिनिस्टर थंयच्या वाटेन वता. वाय आर यू डुईंग दीस अँड वाय आर यू प्लेईंग विथ द ग्राउंड्स ऑफ पीपल. जे ग्राउंड भुरग्यांक खेळपाक जाय, जे ग्राउंड तुम्ही अवेलेबल करपाक जाय, त्या जाग्यार भुरगे खेळटा. सांजचे ते 5 संक सुमार फॅमिलीज येता भुरग्यांक. आनी थंय तुमी यू आर क्रिएटिंग स्टुपिडिटी बाय क्रिएटिंग गार्बेज, डम्पिंग गार्बेज फ्रॉम वेर. यू हॅव नो डम्पिंग ग्राउंड्स. त्यो मायनी आसा, पीट आसा, थंय व्हरून घाला. Don't dump it in the city by destroying playgrounds, by destroying gardens, by creating health hazard. आता उदक भरला ते तुम्ही मुद्दाम वचून पळया. What is the status of this? I saw it in one of the media channels today morning. We went and saw it. आज थंय परिस्थिती अशी आसा की it has to be investigated who dumped that garbage. If CCP has done it, they are responsible for doing what they have done. Immediately ती गार्बेज थंयची काडपाक जाय. आनी it is dump. It is real estate dump. कोणाची तरी बिल्डिंग मोडल्या किंवा एक्सकेवेशनाचे थंय ते डम्पिंग जाला पळय ते बंद जावपाक जाय, ते काडपाक जाय. वी वील टेक अप दिस इश्यू विथ CCP एज वेल एज इमेजिन स्मार्ट सिटी पणजी. तांणी एकट्यान कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली ती. अँड आय एम टोल्ड ते भुरगे खेळटा आसतना सुद्धा थंय माती हाडून घातल्या म्हणून. दिस इज वॉट सम ऑफ द पेरंट्स हू वी मॅट देर भुरग्यां हाडटाना त्यांनी सांगलें कित्याक काय म्हणून सर पळय म्हणून कितें आसा ते. इट वील ऑल्सो लीड टू मॉस्किटो ब्रिडींग.
So why and at what cost are we looking at this development? And they are talking about urbanization of the villages which are already reeling under pressure of extensive garbage disposal. I don't understand what is this government up to. समील हे तुमी तालिगांवचे उलयलेले आनी तालिगांवच्या बेस पळोवंक जाल्यार थिंगा कांयच दोंगर उरलेलो ना एक 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 जागो उरलेलो ना गांव म्हणपाक आतां होच तो एग्जाम्पल आख्खी गोंयभर फारोंक सोदताले काय See, तांचे basic intention of urbanization of these villages was to promote builder lobby in villages. Clear cut intention. कारण जसे ॲडव्होकेट अमित पालेकरान स्पष्टपणे काही गोष्टी तुमच्या समोर मांडलेल्या आसा आणि तातूंत जो स्टेटमेंट मायकल लोबोचो आयिल्लो आसा इट इज कन्फर्म की सरकार हे अर्बनायझेशन करपा फाटलो सरकाराचो हेतू आसलो की गांव नश्ट करप आनी कंप्लीट बिल्डर लॉबी त्या गांवांत हाडून तांकां प्रमोट करप कारण आमी आज पळयता की कालच्या वेळार आमी काँग्रेस पक्षान प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आणि गोंयभर म्हाका दिसता आवाज जालो आणि खास करून गोंयच्या सगळ्या लोकांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता की सगळे लोक आमकां सुद्दां खुबशे जाणांचे फोन आयले की अत्यंत हो सिरियस इश्यू आणि तुम्ही बऱ्यापैकी तो घेतलो आणि कारण त्याच्या नंतर मागीर खुबसो बोवाळ जालो आणि आज सरकाराक नमते घेवचे पडले आणि सरकार म्हाका दिसता आमी जर ह्या सरकाराचे तुमी तर कामकाज पळयत हो म्हाका दिसता खंय तरी ह्या निर्णयाचेर सुद्दां आमकां खंय तरी भंय दिसता कारण सरकार हो केन्ना परत निर्णय हाडीत काय ना तो एक मोठो प्रश्न आसा पूण ह्याच्या फाटलो हेतू स्पश्ट जालो की बीजेपी जी सेक्शनां हाडून 17 to 39 आनी ऑलरेडी गोंय काबार केल्लें आसा त्याच्या फाटल्यान अर्बनायझेशन जे विलेजींचे ताणेंनी 56 जे नोटिफाय केल्ले तेव्हा फाटलो हेतू एकमेव आसलो की ह्या सरकाराक बिल्डर लॉबी गांवांत प्रमोट करपा आनी ती सुद्दां बिल्डर लॉबी खंयची गोंयचे बिल्डर बावडे म्हाका दिसता खूब कमी आसा मेजर बिल्डर लॉबी जे आज आसा खंय तरी गांवांत पावल्ली आसा ती भायली आसा तांकां प्रमोट करपाचो उद्देश आसलो म्हाका दिसता खंय तरी आज गोंयकार उठलेले आसा आनी ज्या पद्दतीन हो सरकार आज गोंयचे निसंटन तेंच्यांनी चालू दवरलेले आसा तांकां म्हाका दिसता घरा धाडपाची वेळ येयल्ली आसा आनी ते गोंयकार तांकां येणाऱ्या विधानसभेची निवडणुकीत घरा धाडटले हे सिद्ध जाल्ले सरकार आज जाल्यार दरोडेखोर आमी दरोडेखोर हांव म्हणटा सरकाराक दरोडेखोरूच जाला तो कशेंनी स्लायली रे अशें कशें पयले गब्बर सिंग शोले बिले पिक्चर पळयला आसतले तुमी ते अशी परिस्थिती जाल्या की केन्ना कशें येतल्यान खंयच्यान येवन लुटून वतले कळना सायलंटली अँड होल द वर्स्ट थिंग इज दॅट local self bodies asleho the local bodies panchayats have become so politicized with the extensive interference of this government because of the just for getting development in their panchayats as ते या कॉन्स्पिरसीचे पार्ट जावपाक लागले कळत ना कळत म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी ह्या सरपंच पंचांनी हांणी सगळ्यांनी आवाज काडचो पडटलो की हे विशयाचेर की तुमी हे जे करता पळय ते आमी सोंसचे ना म्हणून दे आर ऑल्सो आन्सरेबल टू पंच मेंबर सो खंय ना खंय तरी दरोडेखोर सरकार जो आसा भारतीय जनता पार्टीचो तो आज एक्सपोज जाल्लो आसा हातल्यान बरी गजाल की लोक जागे जाले आनी हे फाटी जाले देव बरें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर